नुवेचे भाजपाचे आमदार विल्फ्रेड दिसान आमदारकीचो राजीनामो दिलो. अपक्ष वेंचणूक लडोवपाक सोदता म्हण बाबाशान उलयला. भाजपान उत्तर दिल्या प्रमाण मतदारसंघात कामां केल्यात, मात नुवे हो कॅथोलिक कम्युनिटी आशिल्लो मतदारसंघ म्हण हांव अपक्ष वेंचणूक लडयतलो म्हण विल्फ्रेड दिसा उलयला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. आज एज ए MLA रेजिग्नेशन दिला आणि आता इलेक्शन लागीं पावलें आनी हांवें चिंतिलां हांव इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाक. इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता म्हणटकीर म्हाका एज ए MLA BJP MLA म्हाका रिजायन जावचें पडटा. ताका लागून हांवें एज ए MLA हिंग रेजिग्नेशन दिलां. आतां हांव BJP ऑफिसां वचून म्हगेले BJP मेंबर प्रायमरी मेंबरशीपय रेजिग्नेशन दिता. पण BJP कित्याक रिजायन केला सर तुमी? रिजन कितें? BJP हांव इंडिपेंडंट वयता. हांवें पयलेंय सांगलोलें हांव जॉयन जालें तेन्ना हांव BJPचे कॉन्टेस्ट करचना म्हूण, आनी सदां सांगिलां. आनी मुगेले सपोर्टर्स मुगे वेल विशर्स आहाय ते म्हाका सदां सांगताले BJPचे कॉन्टेस्ट करनाका, तूं इंडिपेंडंट कर. आनी एज पर त्या विशीस हांवें ताका मिटींग घेयली, 8 दीस कोणी घेयल्ली आनी राती घेयली आनी ते आजून तेच मुठाय तुमी इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट कर म्हणून. आनी ते प्रमाण म्हाका इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपा पोट म्हणून म्हाका BJP मेंबर रिजायन जावचो पडटा. बट यू आर नॉट हॅपी विथ द BJP परफॉर्मन्स सर? BJP परफॉर्मन्स म्हाका गॅरंटी दिलो ते भाशेन, म्हाका उतर दिलो ते भाशेन मुगे काम केलें. हांव CMाक डायरेक्ट उलयल्लो एज ए CM. तेणें म्हाका जायतो हेल्प केला. हांव जॉयन जालें तेदो मुगेले एकूय डिमांड आसलो मुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट जावपाक. जायती वर्स जालीं, 20-25 वर्स जालीं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जावं नाय. आनी हो डिमांड हांवें घायल्लो म्हाका मुगेली फकत डेव्हलपमेंट जावपा जाय म्हणून. आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केलें ते भाशेन मुगेली जायती काम जालें. मोर दॅन 120-130 crores मुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जालो आहाय. CMान म्हाका प्रॉमीस केल्लें आनी तेणें आपल्यागे उतर फुलफील केलां. हांव CMाचे हॅप्पी. सपोर्ट करतले BJP तुमकां? ना, म्हाका सपोर्ट करपा ना. हांव इंडिपेंडंट न्हू. तेंगे कॅन्डिडेट आसतले. तेंगे आयज देखून हांवें पेपराचेर चोयलां ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ते कॅन्डिडेट घाताय म्हणून. ते तेंगे कॅन्डिडेटा सपोर्ट करतले. मुगे इंडिपेंडंट. BJPन जर तुमकां सांगलेलें तितलें तुमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलफील केला जाल्यार आयज कितें गरज पडली तुमकां BJP पार्टी सोडून इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाक? ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती कॅथलीक डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थिंगा BJP वोट ना. थिंगा चड कॅथलीक आनी ताका लागून हांवें ती चिंतिल्लें कॅथलीक म्हणटकीर BJP लायक जायना. पयलींचो लायक जायना. ताका लागून हांवें पयलें चिंतलोलें. हांवें जॉयन जालें ते दीस सांगलोलें ताका. तेच दिसा ते म्हाका 9 जावं वयलें तेन्ना सांगलोलें हांव दुसरे फावटी BJPचे कॉन्टेस्ट जायना म्हणून. आनी तेज फाटल्यान सांगलां. आनी आतां मुगे सपोर्टरांक गेले एक डिमांड आसलो तो तांकां जाय ते भाशेन हांवें बसपा. हांवें सांगलो तांकां तुमी म्हाका सांगाय कितको बसपाचें. आतां तेणी सगळ्यान मिटींग घेवन सांगिलां तूं इंडिपेंडंट बस म्हणून. आनी हांव इंडिपेंडंट. जेन्ना तुमी BJP जॉयन जाल्ले सर तेन्ना तुमचे जे वोटर्स आसा कॅथलीक वोटर्स आसा ते तुमचेर अपसेट जावंक ना सर? सगळे थोड्या राग येताय, बेजार जाल्ले. पूण आतां तेणें मुगे काम चोयलां ह्या 2.5 वर्सांक. म्हाका 2.5 वर्सां मेळ्ळाय. 2.5 वर्सां काम चोयन मुगे कोण तो बेजार जाल्ले ते मुजे बगले पत येयले. गोंय बेजार जायन मुजे बगले संकोळ पयस गेलो ना. फकत गेलो एकलो 2 जाण गेले आसतले. आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी मुजे बगले म्हाका झगोण म्हाका कितें कोण थ्रू जायन कोण गेलो नाय. सगळे मुजे बारा आसले ते आज पासून नाकाय. So any party had approached you? म्हाका पयले TMC अप्रोच जाल्ले 1 month back, 1.5 month back. मुजे बगले येयलाय कितले फावटी घराक येयलाय ते TMC जॉयन जावं म्हाका रिजायन जावं म्हणटाले. म्हळ्यार आमगेले हांव मुगे वर्करांक सपोर्टरांक विचारतालो ते कोणाक लायक नासलोली. TMC म्हळ्यार ते पयले म्हणटाले ना TMC वचनाका म्हणून. ताका लागून हांवें ते तेंगे प्रपोजल रिजेक्ट केल्लो. NCP अप्रोच केल्लो म्हाका फाटल्या दिसांनी. मागीर ते म्हणून नाका NCP नाका तूं इंडिपेंडंट